Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salary Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस मिस्टर ग्लिस्टन आयला आणि दोतोर फ्रॉम हेल्थ आयला. त्यांनी इन्स्पेक्ट केला. म्युन्सिपालिटीचे एकटाच मनीसान त्यांनी इन्स्पेक्ट करून गेलो लास्ट टायम. आणि आज हेल्थ आणि पोल्युशन बोर्ड दोगां जाण जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आणि त्यांनी पळयलां तें उदक व्हांवता तें सगळें पळयलां. घाण कितें जाली ती तेणी सगळें पळयलां आनी तेणी सांगलां म्हाका तें एक्शन घेतलें. एक विल्सन प्लाझा जालें आनी ते फाटल्यान तें घाण उडयलें तें तांकां दाखयलें हांवें पोल्युशन बोर्डाक. तें तेणी इन्स्पेक्ट केलां. तेजेरूय तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां. प्लस मागीर हांगासर येता म्युन्सिपालिटीक सांगिल्लें आसा हांवें तें गार्बेज दवरनाका म्हणून ते उडयनाका कित्याक ते तळ्यातले उदका बरोबर मिक्स जाता आनी ते परत घाण जाता आनी इट इज अ बीग ब्रिडींग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. ते तांकां दाखोवन हाडलां हांवें पोल्युशन बोर्डाक आनी हेल्थाकूय बी. तेजेर तांकां एक्शन घे म्हणून सांगलां कित्याक म्युन्सिपालिटी एकदां सांगिल्लें हांवें लिंडनाक सांगिल्लें आनी हांव आमचो जॉनी क्रास्टो ताकाय सांगिल्लें. तेणी ताजे बद्दल कांयच करूं नाशिल्लें. हांव म्हणटा तेंचे कडेन विनंती करता की तेणी जाता तितले बेगीन ते डस्टबीन थंय आसा पळय तें येवच्यान दवरचें. So we have found some discharge at the Wilson Plaza building, but we have not exactly found out the source where it is going. So we'll have to write to the municipality and to open those drainage and all. We have identified two houses, Plaza and the Wilson corner, where the looks like the toilet water, sewage water is going. We have identified this point, but again it's going to the Dambabaj, and then we have to verify opening the drains, which is the clear line. But there are some clearly visual point where the water has been going here. We'll take action as per the Public Health Act on this. We'll give a notice to the concerned owners, and they will get the work done under Public Health Act.